सर, देवरी मर्डर केसीन आयज लेटस्ट एक अपडेट आसा, नेमकी कितें ती? दिवडी मर्डर केस एक्यूज नंबर 9 सनी अलायज मुत्तप्पा निकोडे हाणें बेल घातलेली ऑनरेबल सेशन्स कोर्टा मेर्शे. त्याची बेल आयज रिजेक्ट जाल्या. त्याचे अजा खूब ग्राउंड्स आसले बेलीक. मेन ग्राउंड आहलो त्याचो की आनी एक को एक्यूज आसा भितर, शरण बासू म्हणून. शरण बास ताका ऑनरेबल हायकोर्टान बेल दिल्ली. सो पॅरिटीचेर ताका बेल दिल्या म्हणून आपणाक एक पॅरिटीचेर ग्राउंड घेवन ताका बेल दिल्या म्हणून आपणूय बेलीक एंटायटल अशें ग्राउंड घेवन वन ऑफ द ग्राउंड घेवन ताणें बेल घातलेली. शरण बासू अलाय चंप्या गायकवाड हेची बेल ऑनरेबल हायकोर्टान दिल्या म्हणून त्या पॉयंटार. पण हेच्या सनीच्या केसीन कितें जाल्लें, सनीन चार्जशीट घातल्या उपरांत एक हायकोर्टान बेल घातलेली. ती ऑनरेबल हायकोर्टान रिझन्ड ऑर्डर दिवन कित्या खातीर रिजेक्ट करता, आफ्टर गोईंग थ्रू चार्जशीट ती बेल रिजेक्ट केल्ली. आणि ती रिजेक्ट केल्ली ऑनरेबल हायकोर्टाची ऑर्डर तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान जावं खंय चॅलेंज करूंक लागली. आणि आता परत चार्जशीट फायल करून चेंज इन सर्कमस्टन्स नासतना परत घातल्या म्हणून देर इज नो चेंज इन सर्कमस्टन्स म्हणून एक ग्राउंड घेवन ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान ती बेल रिजेक्ट केल्या. टू बी प्रिसाइज म्हणजे ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान क्लियरली म्हटला पॅरा 43 इन ऑर्डरीच्या, if at all accused was 42 म्हणता, however this court cannot accept the said contention of learned advocate as granting bail to a co-accused cannot be a change in circumstances when his application for bail after filing of the charge sheet and framing of charge was rejected by the honorable high court. अजून आम्ही त्याच स्टेजीक आसा, चार्ज शीट फायल केल्या आणि चार्ज फ्रेम झाले त्याच स्टेजीक आसा. सो ती स्टेज क्रॉस जावंक ना, त्या खातीर ताका चेंज इन सर्कमस्टन्स ना वो एक ग्राउंड घेवन ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान तिची बेल रिजेक्ट केल्या. दुसरी गजाल, त्याचो एक आर्ग्युमेंट आसलो एक्यूज नंबर 9 की आपूण एक्चुअल मारपाक नासलो आणि जो शरण बासू गायकवाड जेची बेल जाल्या तो एक्चुअल मारपाक आसलो. सो आपूण त्याच्यापेक्षा बेटर फुटिंगार आसा त्या खातीर बेल दिवची. पण ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान क्लियरली बरयला की ऑनरेबल हायकोर्टाची जी त्याची रिजेक्शनाची ऑर्डर आहा तितून ऑनरेबल हायकोर्टान सिस्टमॅटिक सारखे चार्जशीटांसून त्याचो रोल कितें आसा तो सांगला. रायट फ्रॉम थ्रेटन केला तेन्ना तो तेंच्या वांगडा आसा, मागीर तो तांकां पळोवन गेल्ले एक्यूज तेन्ना पळोवंक आसा तांकां घेवन गेल्लो. आणि त्याचे एक्यूज नंबर 1 सीडीआर आणि एचडीएल फोन कॉल्स आसा. सो रायट फ्रॉम डे 1 तो ह्या कॉन्स्पिरसीन आसा. सो ह्या पॉयंटाचेर ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान तिची बेल रिजेक्ट केली. सो आता पर्यंत टोटल कितले अक्यूज आसा जेची अजून बेल जाल्ली ना? दोगूच एक्युजांची बेल जाल्या. एक शरण बासू गायकवाड आणि एक एक्युजाची बेल जाल्ली पण अनफॉर्च्युनेटली ही हॅज एक्सपायर्ड. सो व्हॉट विल बी द अपकमिंग? आता सद्याक आनी एक एक्यूज नंबर 1 मेन एक्यूज आसा पळय रामकृष्ण भालेकर तेणे बेल घातल्या. ती आता केन्ना तरी या 2-3 दिसांक आर्ग्युमेंट्स आसा त्याच्या. भालेकराचो मेन रोल कितें आशिल्लो सर? आमचो डे 1 पासून केस आहा की बाबू भालेकरा खातीर झगडी ती आदल्या दिसा पुलीस कंप्लेंट फायल केल्ली दिवडीन आणि बाबूच्या रागान मागीर तेंच्यांनी सगळे एकठांय जावन ताका मारूंक सोदताले आणि तेंच्यांनी कॉन्स्पिरसी हॅच केली सगळ्यांनी मेळून एलिमिनेट करपाक अहमदाक आणि अहमद दिवडीचो मर्डर केलो. अशी आमची केस आसा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.